दीस आयतार, डिसेंबराची 7 तारीख 2025. ख्रिस्त येण्याच्या काळाचो दुसरो आयतार. पहिले वाचप. इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 11 वोळ 1 ते 10 पर्यंत. जेस्साच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत तांचे प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फर्माण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय कर दितलो, देशाच्या लानविकां खातीर निती निर्णय घेतलो. आपल्या उतरांचे बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्ट्याचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचें कमरबंद. सुण्या वागट शेळे सांगाता जियेतले आनी बोगटे पील चिट्ट्या वाघाचे कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शीव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगें तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टा खातीर नासतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शीव बैला भाशेन तण खातलो. दुदाचें बालशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतले. म्हज्या आख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करचो ना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. त्या दिसा जेस्सेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक खुणा कशी उबें रावतलें. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी ताचें घर महिमेवन जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 72 2 7 8 12 13 आनी 17. श्लोक. त्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. सर्वेस्परा, रायाक तुज्या न्याय नीत शिकोवन दी. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका तुजें नितीवंतपण वांटून दी. तो न्याय नीत तुजे परबी मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, संद सरासर ताची शांती बाळतली. दर्यातावन दर्यापर्यंत, न्हंयचे तडीतावन भुमीचो कोनसो पर्यंत चलतली ताची राजवडकी. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. कित्याक उलो मारतल्या गरिबांक, आधार नातल्या दुर्बळ्यांक तो पावतलो. दुर्गतीकांक आनी दुर्बळ्यांक तो दया दाखयतलो आनी निराधाऱ्यांचो तो जीव वांचयतलो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. हरसिल्लें जावं ताचें नांव. सूर्यो आसा सर तें बाळवू. पृथ्वीची सर्व जनांगां ताचे उतेशी आपूण सदैव म्हणू. ताका लाभलेलो आशिर्वाद आपणाकी लाभो म्हणून प्रार्थो. श्लोक. त्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. दुसरें वाचप. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 15 वोळ 4 ते 9 पर्यंत. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन घाल्यात. ताणें दिल्ले सस्निकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी भरवोसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो.
हे सुस्निकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आसलो देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे दुखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एक मनाचें करूं. हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमकां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी सोमेस्त वाखाणूंक पावतल्यात. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर माई पासान लागीं घेतल्या बरी तुमी एकामेकांती माया मोगान चला. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान तुमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बसवण्यो जारी करून क्रिस्ताक सुदैवाचो सेवक कर नेमी हारलो म्हणून हांव धैर्यान सांगतां. हेर जातींचो लोक आपणाक देवान दाखयल्ले काकुळटी खातीर ताका महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हळां, ह्या पसत हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नांव हाडटलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करा, ताच्या वाटो नीट करा. सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतले. हालेलुया हालेलुया. शुभ वार्ता. समात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 ओळ 1 ते 12 पर्यंत. त्या दिसांनी स्नानदातार जुवांव जुदेयाच्या अरण्यांत दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसंग करूंक लागलो, तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. ताच्या सुविशांत तें इसाया प्रवाद्यान सांगलें, अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. जुवांव खऱ्या लोवेचे वस्त्र न्हेसलेलो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदलो. देंपे आनी रान मोव ताचें खाण. तवळ जेरुसलेम शारांतलो, जुदयाच्या अख्ख्या प्रांतांतलो आनी योर्दान न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरशी येतालो आनी आपली पातकां उसान जोर्दान न्हंयत ताच्या हातांतले स्नान घेतालो. सुदेवा आनी साधुसेवा मदले सबार चड स्नान घेवन आपणा सरशी येतले तें पळोवन जुवांव तांकां म्हळें, खत आग्याच्या पिलांनो, येवंक आसा त्या क्रोधांत तुमी सुकोवन घेवयेत म्हणून कोणें तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हणून दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो देव आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातरांतावन अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक समर्थी आसा. इतल्या भितर सुरुकाच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या, देखून बरो फळ दिना तो हर एक रोग कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. देवा ती तुमच्या सपाटी परतोवण्याचे गुर्तू म्हणून हांव तुमकां उदकांत स्नान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट, ताच्या पांयाच्यो वाण्यो व्हांवूंक सयत हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें आतां हातांत धरलां आनी आपली धानी तो आसून नितळ करतलो. आपलो गांव तो तुपांनी भरतलो, पूण पोल किदींच पालवानात आसल्या उज्यांत घालून लासतलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. ख्रिस्त येण्याच्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारा पवित्र सभा स्नानीक जुवांक एक प्रेरण कशें जावन आमचे मुखार दवरता. जुवांवचे मिसांव क्रिस्ताच्या येण्याक वाट तयार करचे, देखून ताणें दिल्लें आपोवणें पातकी जिणी बदलूंक. जुवांवची जिणींच लोकांक एक देख. जें कितें तो उलयलो तो जियेलो, ताची जिणी एक बदलावण्याचो गुर्त. जें कोणें आपली पातकां वळखून परिवर्तन केलें ताचो गुर्त जावन तांकां ताणें योर्दान न्हंयत स्नान दिलें. पूण तांचे मदें थोडे फारिजेव आनी साधुसेव
लोकांच्या दोळ्यांक माती घालचे खातीर आपले पातक वळखनासतना जिणी परिवर्तन करिनासतना योर्दान न्हंयत स्नान घेवंक आयले. हें पळयल्ल्या जुआवन तांकां सत्राय दिली. 2000 वर्सां आदीं जुआवन दिल्लें आपोवणें आज आमकां हें उतर वाचतना आमची पातकी जिणी बदलूंक जागयता. आमची पातकी जिणी वळखून भोगसणे मागून बरे वाटेक लागून बऱ्यो करण्यो आदारून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमकांच आमी आयते करया.